going to happen? These are all, at the moment, I can say they are rumors, Okay. but a lot of newspapers or news channels, reporters are reporting on possible cabinet reshuffle, but it is the entire prerogative of the Honorable Chief Minister and also the prerogative of the party, that is BJP party, आमचं सदानंद बाप तानावडे and the CM to decide on this. And we have no right or anything to comment yes or no, or we should there should be reshuffle or anything like that. तेणी दोगांनी पोप जज करचे तें कशें कितें आहा तें सिट्युएशन इन द स्टेट ऑफ गोवा ऑल्सो vis-a-vis to the ministers' performance, to the MLA's performance. हे तेंच्यांनी जज करपाचें. You were a former minister and you're a tall leader. How do you see how the cabinet functioning in Goa at the moment? That already is being reported by our news papers and all the press, electronic media. So the report जातात. आम्ही आनी कमेंट करवूच ना. मिनिस्ट्री काय म्हणतात बट थंय तुमकां सेटबॅक जावं शकता सेटबॅक जावचो ना. गोंयान सानबन खंय जावं कोस्टल बेल्टाक जे गिरायक जावपाचे आहा तेच जातले. कित्याक अर्दो लोक सानबनाचो थिंगा आसतलो कोस्टल बेल्टान. People want to have festivals like Sunburn on the beach, very close to the beach. So they enjoy the beach also and they come for Sunburn also. You cannot hear music for 3, 4, 5, 6, 7 hours. So you like to go on the beach, sit in the shack, sit in the restaurant. So mahol जो असता पळय तो आसपाक जाय. थिंगा mahol ना. Dargale is a very good place, far away from the houses. पण थिंगासर माहोल म्हणटा पळय म्हणजे एनवायरमेंट इज नॉट देर एज फार एज रेस्टॉरंट्स, कॉफी शॉप्स, चाववाले थिंगा भायर कोण धाकटुले स्टॉलान कोण बियरी विकता, कोण आनी कितें विकता पळय तसले हे ना तशें थिंगासर आजुनूय इन्फ्रास्ट्रक्चर तसो तयार जावंक ना. थिंगा बीच ना लागीं, सो बीचार वचपाक जाय जाल्यार 15 किलोमीटर ड्रायव्ह करचें पडटलें लोकांक. सो पीपल 50% of the crowd will always remain in Anjuna, Vagator, Shapora or Kandolim, Kalangut, Baga, that area, or Morja, Rambol, Keri. लोक थिंगा आसतले. सनबर्नाक गोंया सेलिब्रेशनाक येतलेच 3 दीस आहा ते. सनबर्नाक 1-2 वरां वयतले मागीर थिंगा वयतले. So the festival which happens on a atmosphere on the beach is accepted by the people. सो खंय जाल्लो बरो दिसता तुमकां तुमच्या हिसपान? आता दारगलीच्या लोकांक थिंगा जायला जावनी न्हू आमकां कितें. सी वी वॉन्ट एवरीबडी टू बी हॅपी. दारगलीच्या लोकांक जर तर सनबर्न जाय थिंगा जाल्यार जावनी न्हू. तेंचे आनी कोमनिदादीचे इश्यू जो आहा तो रिजॉल्व जावंक ना अजून पासून. त्या खातीर तो सनबर्न थिंगा तेंच्यांनी परमिशन ताका दिवंक ना. तो मॅटर सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टानसून ती केस विथड्रॉ करपाक जाय जाल्यार तेणी सेटलमेंट टर्म्स सायन करचे पडले. म्हणजे इट इज कॉल्ड सेटलिंग दॅट ओल्ड इश्यू बिटवीन कोमनिदाद अँड परसेप्ट, दॅट इज अर्लियर सनबर्न. सो ह्या दिसांनी आमी पळयलां की अंजुना वागातोर ह्या वाठारांत 2 गट जाल्ले दिसनाक येता. त्या दिसा पयली ग्रामसभेक तुमी पळयलो की कसो बोवाळ जालो म्युजिकाक लागून. कितें सांग सोदता हे सगळे हेचेर? See, we have to follow the guidelines of the Sound Pollution Act, and we also have to see that people surrounding are not disturbed. But people cannot just come out and say that we don't want restaurant, we don't want music, we don't want anything. You go anywhere in the world where your husband or your son or your daughter will go to work, and if you find that Goa there is no good job or no better prospects, even if you go there it is the same. थिंगासरूय म्युजीक आहा, थिंगासरूय रेस्टॉरंट आहा, थिंगासरूय क्लब आहा, थिंगासरूय सगळे भाशेचे आहा. आमच्या गोंयाकून एक्स्ट्रा आहा. आमी सगळे वर्ल्डाक भोंवून येता, सगळे कंट्रीनी भोंवून येता. आमी पळयला थिंगा आमी 10-10:30 बंद करता जाल्यार थिंगा 2-3 पासून चालू आसता. सो they have already identified their places where you can play music, where you cannot play music. Indoors are there, outdoors are also there. So people should also respect
that other people are also sleeping. There is a time limit given to you, 10 o'clock. You have to be as per that. सर खंय फरक येयलो पयलींचो काळ आनी आतांच्या काळान कितें डिफरन्स कितें येयलो हे सगळें म्युजीक चलता आनी कितें चलता थोड्यांक नाका See, थोड्यांक एक जाय टायमार कितें आसलें ते थोडेच जाण म्युझिक वाजयताले. आता रेस्टॉरंटां वाडलेली आहा, बिझनस एस्टॅब्लिशमेंट्स वाडलेले आहा, गोंया भायले लोक येवन हिंगा बिझनस करता आनी त्या खातीर अशें दिसता की आदी 5 रेस्टॉरंटांनी म्युझिक आसले, आता ते 50 रेस्टॉरंटांनी म्युझिक जाल्ले आहा. त्या खातीर लोकूय हायपर एक्टीव जाल्ले आहा ह्या कारणाक लागून. आनी एट द सेम टायम बोथ हॅव टू को एक्झिस्ट. म्हणजे कितें आमचे बिझनसूय आहा ते को एक्झिस्ट जावपाक म्हणजे आदीसून आसले ते आता वाडलेले आहा. बट यू कॅनॉट शट अ बिझनस बाय सेईंग दॅट 7 म्युझिक बंद करना. तशें जावंक शकना. सर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर इंडिव्हिज्युअल्स, इंडिपेंडंट आसूं, पॉलिटिकल पार्टी आसूं, नॅशनल आसूं पॉलिटिकल पार्टी ऑर रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आसूं, हे जो तर प्रिपेर करिना इलेक्शनाक वेल इन एडवान्स जाल्यार मागीर ब्लेम द ईव्हीएम. म्हणजे तूं टिकेट दितलो तुजी आनी म्हणटलो तूं जिखून यो, ते दीस गेले. एक टायम आसलो तूं जेन्ना टिकेट दितालो ते पॉलिटिकल पार्टीची नांवां घेवया नाका, ते पार्टीचेर कोणूय बसलो जिखून येयलो येताले. पूण आतां तशें ना. आतां इंडिपेंडंटूय बसता, जे कोण बरे स्मार्ट आसता तांकां जेन्ना टिकेट मेळना ते इंडिपेंडंट बसता जिखून येता, पण रिजनल पार्टीचेर जिखून येता. सो यू हॅव टू बी ऑलवेज रेडी फॉर एन इलेक्शन. फाल्यां जर तर इलेक्शन डिक्लेअर जालें इन द नेक्स्ट 3 months इन गोवा, जर तूं डिक्लेअर जालें आमी रेडी आसपाक जाय. निमण्या वक्तार काम करतले आनी जिखून येतले ते दीस गेले. So you have to be prepared. You have to have your booths in place. You have to have the touch with the people. जे लोकांचे संपर्कान आसपाक जाय. संपर्क जर तर तुटलो जाल्यार लोक तुका घरा धाडटा. आनी सेम प्रॉब्लेम जाल्ले आहा महाराष्ट्रान. आनी मागीर ब्लेम द ईव्हीएम. ईव्हीएमाचे कांयच ना तशें. आमी पयले व्हडले व्हडले लिडर इलेक्शन्स शेणोन घरा गेल्ले आहा. तुमी लास्ट MP इलेक्शन पळया, केदे व्हडले लिडर. आमचे बीजेपीचे लिडर पासून स्मृती इराणी, ती इलेक्शनाक शेणली. आता तेणी कितें ईव्हीएमाक ब्लेम करप. आमचे 400 पार म्हणटाले आमी सगळा येयले, 240 येयले. सो ईव्हीएम ब्लेम करूया. सो इट इज नॉट लायक दॅट. इट इज अ डायरेक्ट दिस थिंग ऑफ द मॅन्डेट ऑफ द पीपल. लोकांचो मॅन्डेट सुप्रीम कोर्टान आमकां सांगलेलें आहा. आनी हे जे एक पिटिशन कोणें घातलेले ते पासून पिटिशन भायर उडयल्लें आहा आनी सांगलेलें आहा व्हेरी क्लियरली की ईव्हीएम म्हणटा पळय ते मशीन इज नॉट फॉल्टी. इट इज गिवींग द करेक्ट रिजल्ट. आनी वी हॅव सीन इन द MP इलेक्शन ऑल्सो. वी हॅव सीन इन द महाराष्ट्रा इलेक्शन रिजल्ट ऑल्सो. इट इज द पॉलिटिकल पार्टी विच वर्क्स. इट इज द बूथ कार्यकर्ताज हू वर्क अँड दे गेट द रिजल्ट. म्हणजे जितको तूं काम करतलो, लोकांचे संपर्कान वयतलो, लोकांची गाराणें आयकतलो, लोकांचे इश्यूज अँड प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो जाल्यार तुका मत आहा. ते ना जाल्यार मत ना. सर सध्या खंय तरी डिस्प्यूट जाल्या, तुमी खंय तरी च्या पिवंक गेल्यार आनी तांच्या पोटान घातली, तेजेर कमेंट काय ना. सी वी हॅव एवरी रायट टू गो एनीवेअर इन एनी कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ गोवा. एवरी इंडिव्हिज्युअल हॅज अ रायट टू कॉन्टेस्ट एनीवेअर इन द स्टेट ऑफ गोवा. म्हणजे जर तर अशें दिसलें की फाल्यां आमच्या फ्रेंडांक की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन इलेक्शन लडोवपाक जाय वा आमच्या दिलायलाचे, एवरीबडी इज वेलकम. गेल्या फावटी 13 कॅन्डिडेट आसले शिवोले, ह्या फावटी 14 जावंक शकता. कलांगुटान 500 कितें आसले ते 8-10 जावंक शकता. फरक काय पडना. लोकांशीन आहा ते. लोकांक जाय आमी परत जिखलेले आमी जिखतले, लोकांक जाय आमी ना जिखलेले ते पीपल वील डिसायड. पण कोणेच अशें कमेंट करप ना की हो असो येता, तेणे अशें केलें, तेणे करचें न्हू. तसले कमेंट सारके न्हू. सो तुमचो वी डोंट nobody supports this type of comments. You have to accept it that we are all in a democratic country and anybody
फ्रॉम एनीवेअर कॅन कम अँड कॉन्टेस्ट. तुमचो इंटरेस्ट आसा पण थंयसर सर, मांद्र्यान आनी एक नवीन म्हणजे डॅनियल लोगो ऍड जातलो अशी दिसता. खरी गजाल ती आनी सगळी ना ना तशें कांय ना. ते सद्याक तो सीट जो आहा हे आमी तरी पळयल्ले आहा की लोक उलयता, आमचे कडेन लोक येता आनी सांगता की कामां जायना म्हणून. आमी 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 जिताक एक्चुअली जागो केलो म्हणजे तूं काम कर आनी इट वॉज टू अर्ली. इफ इट वॉज समथींग लायक दॅट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन आमी 6 म्हयने पयलीं वचपाचे आनी उग्गी रावपाचे. पूण आमी जिताकूय जागो केल्लो आहा की लोकांची काम कर. म्हणजे ही 5 वर्सां जी तुका लोकांनी दिल्या की तुवें तिंगा काम करपाक जाय. म्हणजे यू हॅव टू वर्क फॉर द पीपल. हांव म्हणना की जीत काम करिना, जीत काम करता, पूण जे हिसपान ताणें काम करपाक जाय तशें नासलें आसतलें म्हणून लोक कंप्लेन करता. लोक आमचेरूय कंप्लेन करता. अशें न्हू की हांव परफेक्ट काम करता, म्हाजेरूय कंप्लेन करता. सो आमी हायपर एक्टीव जावपाक जाय कामां करता. म्हणजे जे लोकांनी आमकां निवडून दिल्या, जे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रॉब्लम आहा, वेदर दे आर पॉट होल्स ऑर वेदर देर इज स्कॅसिटी ऑफ वॉटर ऑर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, we have to reach out to the people and solve that problem. Reach out to the people and solve those issues are always there. So आमी म्हाका दिसता अशें की आमी जिताक परतून जागो केला की 2 वर्सां उरल्या तुजे बाबा, तूं काम कर म्हणून. सो ही शूड थँक मी इनफॅक्ट. म्हणजे आमकां ताणें देव बरें करूं म्हणूंक जाय. ते आमी तो फाटल्या दिसांनी तेजो फेसबुका वयलो फोटो पळयलो की तो सोमतोच वचून जेवणाक बसलो थिंगा खंय तरी. हेचे बरी गजाल की आमी सगळे मदेकात रावन ते सगळे करपाक जाय. आनी हे आमची परंपरा, हे आमचे खाशेपण आनी हे जे आमचे सगळे हे आहा ऑल द सोशल इव्हेंट्स अँड कल्चरल इव्हेंट्स, हितून पार्टिसिपेशन सगळ्यांचे आसपाक जाय. आनी आमकां बरें दिसलें की तो आतां खंय चड एक्स्ट्रा आवर्स येता, एक्स्ट्रा काम करता. बरी गजाल. आमचो फ्रेंड तो, तेणें कितें म्हटलें की अशें आनी तशें म्हाजे अगेन्स्ट. हांव ताका कांय मनान धरूंक ना हांवें. ते ही शूड वर्क फॉर द पीपल. तुमच्या 2 वर्सां जी उरल्या आमची सगळ्यांची, की त्या 2 वर्सांक सगळ्यांनी निमणो दीस बसून काम करूंक जाय. तुमच्या स्टेटमेंट लास्ट डे बसून. सर तुमच्या स्टेटमेंटाचो इम्पॅक्ट पडलो अशें म्हणटा. पडलो ना. लोकांनी आमकां येवन सांगलें की हिंगा वेकन्सी आहा म्हणून. सर आमचो आमदार काम करिना, पूण ही बरी गजाल. हांवें ताका पयलेसून पळोवन दिलें की तूं खंय तरी फाटीं उरला आसतलो. कडेन लोक खूब जाण वयता आनी आमचेय कंप्लेन करता हिंगा थिंगा वचून. हांवें तें करेक्शन करपाक जाय की हांव अमके सतेर पावोंक ना, अमके वाड्यान पावोंक ना, अमके घरांची कामां उरल्या ती करूंक ना. हांवें वचोन ती करपाक जाय. सेम वे ही शूड ऑल्सो डू. ही इज इलेक्टेड, इज अ न्यू MLA and we all have to all work together as one team and solve people's issue. म्हणजे लोक थिंगात उरले आनी आमी राजकारण उलयत आसता आनी आमी राजकारण करीत आसता आनी म्हाका दिसता हे सायडीक धरून आमी लोकांची कामां पयलीं करपाक जाय. खूप आमदार आनी मिनिस्टर काम करिना अशें म्हणटात. ना हांव म्हणना. लोक जेन्ना म्हाज्या घरा लागीं येता आमी तांकां सदांच वेलकम करता. आनी स्पेशली मांद्रे, मोरजे, आरांबोल केरीचे लोक कितकेच जाण येवन जेन्ना आमकां सांगले की आमकां तुजी हेल्पाची गरज आहा, आमकां मदत कर, येन्ना जर स्टार्ट कर तूं मदत कर आमकां, तेन्ना आमकां दिसलें की खंय तरी आमदार फाटीं उरला म्हणून आमी थिंगा गेले, चाव पियेले आनी आमी सांगलें की आमी आहा म्हणून रेडी. आनी ताका मातसो जागो केलो. 2 वर्सां उरले तेणें काम करचें आनी लोकांक अशें दिसलें की आमी परतूय जिताक हाडटले जाल्यार अवश्य जितूच जिखतलो न्हू. तशेंच आसता तें पॉलिटिक्सान. वी हॅव टू हेल्प इच अदर. सो आय हॅव हेल्प्ड हिम. ही शूड थँक मी. आतां पळोवया थँक्यू केन्ना म्हणटा तो. सर ह्या 2 वर्सां भितर जर खंय तरी मांद्रे मतदारसंघात जर जाय तशी कामां जायना जाल्यार तुमी इंट्रस्ट घालून तुमी बसतले, तुमचो कॅन्डिडेट बसयतले. तेका टायम आहा. एक्झॅक्टली 6 म्हयने पयलीं सांगतलो हांव ती गजाल. पूण आतां जे कोण खंय कामां जायना सारकी थिंगा आमी वयतले.